महत्त्वाचो ट्रेडिशनल सण म्हणजे वास्कोचो सप्ताह. त्या सप्ताह केल्ली कितलीं वर्सां जालीं हांव न चुकता येता, दामबाबाचें दर्शन घेता. दामबाब आमचो मडगांवकारांचो एक ग्रामदेव आनी अत्यंत बरे पद्दतीन हो कार्यक्रम उत्सव जाता. म्हणून ह्या उत्सवाक आनी एक एड केलां बाब दाजी साळकार आनी ताच्या घरकान्नीन की दिव्यांगां खातीर एक स्पेशल पॅविलियन लायलां. हें खरें म्हणल्यार कौतूक करपा सारकें काम, कारण आज खरी मदत जाय आसता ती दिव्यांगांक खूब आदार जाय पडटा. एज जशें वाडटा तशें तांचे मुखार खूब प्रश्न उपस्थित जाता आनी म्हणून तांच्या खातीर एक पॅविलियन लावन तांकां आपले स्वताच्यो वस्तू करता त्यो विकपा दिवप हें एक अत्यंत बरें कार्य, देवाचें कार्य अशें म्हटल्यार वाट ठरपाना. तें कार्य केलें म्हणून हांव दाजी आनी ताच्या घरकान्नीन तांची सगळे टिमीचें अभिनंदन करता की एक तांणी खरेंच एक बरें म्हणजे फिस्ट फेस्तां जात्रो सगळें जाता. पूण अशा वेळार आमी नॉर्मली दिव्यांगाचो विचार करना. दिव्यांग इज दॅट वर्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसायटी वीच रिक्वायर्स कॉन्स्टंट हेल्प फ्रॉम द सोसायटी. गव्हर्मेंट करतात पूण सोसायटी जो पर्यंत तांकां मदत करना तो पर्यंत ते आपले स्वताचे हाजेर उबे रावपाक शकना. तें काम आज ताजेर आनी ताच्या घरकान्नी वास्को शहरांत ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान केलां म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करतां. आनी म्हाका खात्री आसा की हें आतां सगळे कडेन चलतलें, कारण आतां एक ताणें एक सेट केलां एग्जाम्पल. बाकीच्याय कडेन खंय जाता थंय असो दिव्यांगा खातीर एक स्पेशल पॅविलियन दवरपा खातीर हांवूय प्रयत्न करतलो की तांकां सांगतलो की बाबा एक दिव्यांगा खातीर स्पेशल पॅविलियन दवर आनी वस्तू करप, तांकां हेल्प करप, तें विकप. हांगा ताणें आतां कपड्याच्यो पोतयांचें इनॉग्रेशन केल्लें. कपड्याच्यो पोतयो ओल्ड कपडो घेवन पिशव्यो करून ताज्यो त्यो फ्री सगळ्यांक दितात प्लास्टीक नश्ट करपा खातीर. त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी परत एकदां सप्ताहाच्यो सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. जय. पहिली फावट म्हजें मंगल म्हजें नांव हांव सड्यार रावतां आनी थँक्यू दादी साळकार सराक आनी शमी मॅमाक की आमकां तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिला फॉर डिसेबलांक की आमकां स्टेज कितें करपाक आमच्या पांयार कितें उबें रावपाक. सो गेल्या वर्साक सुद्दां आमकां दिलेले अशेंच स्टॉल दिलेले आमकां सगळे रेडी करून दिलेले. जस्ट आमी येयली आमी आमचे मिलेट सड्यो हांव विकतां सेल करतां. रागी डेट वीथ नो शुगर नो टेस्टी प्लस कशाय पावडर, गरम मसाला अशें रागी पावडर मागीर बाजरा अशें करून आमी सेल करता. सो गेल्या वर्सा बरें आमचें सेल जाल्लें. हे फावटी हांव मागतां की आमी कस्टमर आमकां येवपाक आनी सेल जाता. एंड थँक्यू वन्स अगेन टू दादी साळकार सर आनी शमी फॉर प्रमोटिंग ते आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता. थँक्यू सो बरें दिसता जो दिव्यांग पॅविलियन आतांच आमी दिगंबर कामताच्या हातान आमी तो इनॉग्रेट केलो आनी लास्ट वर्साय आमी तांकां दिव्यांगां खातीर हे स्टॉल्स दवरिल्ले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा दिव्यांगांक म्हणजे सोसायटी कडल्यान खूब आमी तांची करपाची गरज आसता. जशी जशी तांची एज वाडटा तांकां खूब प्रॉब्लेम्स जाता आनी त्या खातीर आमकां सदांच मनान दिसतालें की हांकां चडांत चड सपोर्ट मेळप हें गरजेचें आसता. आनी तीच संकल्पना घेवन लास्ट ही 2 वर्सां आमी स्वता तांकां हो स्टॉल घेवन दिता. ताजे खातीर हांव म्युन्सिपालिटीचे देव बरें करूं म्हणटा की तांणी तांकां स्टॉल हांगा एलॉट केलो. बाकीचो सगळो जो माटोव घालपाचो खर्च आसता, बाकीचो खर्च आसता हो सगळो आमी करतात आनी तांकां एक डिसेंट जगणें म्हणजे आज तुमी पळयलें सिद्धार्थ आसूं नाजाल्यार मंगला आसूं जरी ती दिव्यांग आसली ती स्वताच्या पांयार उबो रावपाचो प्रयत्न करता. सो जेन्ना ती इतलो प्रयत्न करता जाल्यार सोसायटी म्हणटा आमची जबाबदारी जाता की तांकांय खंय तरी एक बरें एक एक्सपोजर दिवचो नाजाल्यार तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचो जाणे करून तांची जी कला आसा ती भायर येवची म्हणून. त्या हेतूनच आमी हो स्टार्ट केल्लो. हो पॉयंट आमी एसेंब्लीनूय रेज केल्लो आसा की आमच्यो गोंया भितर खुबश्यो जात्रा जाता, फेस्तां जाता, अशे सप्ताह जाता आनी ह्या सगळ्या सप्ताह आनी ह्या सगळ्या जात्रेक ह्या सगळ्या फेस्तांनी ह्या दिव्यांगांक आमी सपोर्ट करपाक जाय. सो हांव ह्या निमित्यान हांव सगळ्या कडेन मागता की जंय जंय फेस्तां आसा हें आसा की तांकां एक पॅविलियन म्हणजे हेजो धाकटोसो जागो एक 4 स्टॉल नाजाल्यार 5 स्टॉल बसता अशें तुमी तांकां दिवचे फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तांकां खंय तरी बरें जगपा खातीर आनी आपल्या पांयार उबे रावपा खातीर आमी तांकां सपोर्ट करचो. तो एक हेतू आसलो. आनी आज आमी पळयलें की अर्ज जे ऑर्गनायजेशन आसा ज्यो सेक्शुअली एक्सप्लॉयटेड बायलां आसा ती कपड्याची बॅग्स करतात अर्ज एसोसिएशन. सो ताजेय आज उक्तावण केल्लें आसा आनी तेंय आमी सगळ्या कडेन वांटून म्हणजे एक प्लास्टीक फ्री करची हें खंय तरी आमी प्रयत्न करतात. आनी जरी हो सुरवातीचो प्रश्न सगळ्यांनी सपोज आपूण हातभार लायलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी प्लास्टीक मुक्त आमी करूंक शकतले. बट एवरीबडी हॅज टू गेट इनवॉल्ड इन दीस. हांव सगळ्या ह्या सप्ताक येता सगळ्या लोकां कडेन मागता की मुद्दम तुमी तांच्या स्टॉलार येवचे
आनी तांकांय बरी तांची उर्बा वाडोवची. आज कोणाक तरी तांचे कितें तरी दिव्यांग आसा तांकां, सो पयल्यार पसून आमकां एकदां तांकां सिंपथी नाका, तांकां आमची एम्पथी जाय आनी ताच्या खातीर आमी थंय तांकां सपोर्ट करया. हो स्टॉल लापाजाच्या सारको फाटल्यान आसा. तुमी सगळे जे सप्ताक येतात तांणी मुद्दम ह्या स्टॉलार येवचे. ती बरी वस्तू केल्या तांणी, घरातलें पीठ केलां, रागी फ्लार आसा, बाजरा फ्लार आसा, लाडू केल्या, कापां केल्या, खूब आसा, अगरबत्ती विकता सिद्धार्थ सगळे. आनी अशें करून तुमचोय सपोर्ट तांकां जाय. आमी आज इतले खंय खंय कितें खरेदी करतात, सो तांकांय इल्लो खरेदी करपाक तांच्याय स्टॉलार गेली जाल्यार तांकां दिसतलें बरें आनी ते फुडें तांकां हें खूब बरें जाता. तो दिव्यांग पवेलियन हो इनिशिएटीव आम्ही लास्ट सप्ताच्यान स्टार्ट केलो. आमचे ऑनरेबल आमदार दाजी साळकर हांणी लास्ट टायम असेंब्लीन एक म्हणजे ते उलयल्लें की आमच्या गोंयांत इतल्यो जात्रा ते फेस्त इतली सगळी जाता, ते सगळे हातूंत खंय तरी हो जो डिजेबल्ड जो मनीस आसा ताका कांयच प्रमोशन मेळना. सो तांच्या खातीर एक जागा राखीव दवरची आनी ताच्या खातीर तांकां फ्री तो जागो दिवन तांकां सगळ्यो फेसिलिटीज सेटअप म्हणजे तांकां आनी कांयच त्रास पडपा जायना. तांणी आयले आपलें सामान दवरलें आनी तांणी आपलें सेल केलो. लास्ट इयरच्यान स्टार्ट केल्लें, लास्ट इयर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ह्या वर्सा आमचे कडेन 5 जाणां आयिल्लीं आसा आनी हळू हळू तो नंबर वाडटलो अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक पीपल वॉन्ट टू विजीट. आतां हे लोकल सिद्धार्थ जावं गौरव जावं ही सगळी हांच्या कडेन टॅलंट आसा, ते बरें बरें सामान करून विकतात आनी एक प्लॅटफॉर्म ह्या कडल्यान मेळटा. हेल्दी पिठां, लाडू, खावपाचें सामान, मागीर ताजें बाकीचें सामान सगळें ते विकता. आनी आमकां बरें दिसता की आमी आमच्या हातांतल्यान एक कितें तरी बरें कार्य जाता, तांकां मातसो तांच्या लायव्हलीहूडाक आमी आदार दिता. सो हांव अपील करता सगळ्यांक जे जे लोक वास्को सप्ताक येतले तांणी जरूर फेरयेन येतना जे रामबाबाच्या लापाजाच्या फाटल्या वाटेन लेन आसा थंय दिव्यांग पवेलियन घाल्लो आसा. लोकांनी येवन तांकां गिरायक घालचें आनी तांचो आत्मविश्वास वाडचो.